म्हाकाय दिसतालें की लेंथी सेशन जावचें, खूब डिस्कशन जावचें, ह्या कोणाचे विचार आमी केल्लो की त्यानंतर मागीर अन्य काही कारणास्तव तें कटील करचें पडलें. आणि नॉर्मली कशें आहा, ही सेशन जी आसता ती एक 5 दिसांची की 4 दिसांची अशीच आसता की आतापर्यंत जो ट्रेंड पळयलो जायत की त्यामुळे हांव अंडर प्रेशर काम करता अशातलो भाग ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की फुडली सेशन जी जातली जशें मनसून सेशन बी आसली की फाटले तरी काय कारणास्तव जालें जाल्यार तो एक फुडले 3-4 वर्सां भितर की लेंथी सेशन जावन जास्तीत जास्त डिस्कशनाक पार्टिसिपेट जावचें, जास्तीत जास्त विशीं येवचे ही म्हजे प्रयत्न आसा. अशें म्हणटा की लास्ट जेन्ना कर्टेल केल्ली लास्ट असेंब्ली तेन्ना सांगलेले की हे उरलेले दीस आमी फुडल्या असेंब्लीन घेतले म्हणून. ना फुडले असेंब्ली म्हणूनच की ते बजेटाचें जे असले कारण ताका खूब चर्चा डिस्कशन करपाची संदी सगळ्यांक मेळटली आनी इश्यू येवपाक जाय अशें आमचें म्हणणें. गव्हर्नमेंट खंय तरी 3 दिसांनी कितें मेळटा सर? 3 दिसांनी 4 दिसांनी ते म्हणटा की गव्हर्नमेंट खंय तरी उत्तर दिवचें पडटा म्हणून खंय तरी सेशन कर्टेल करता आनी स्पिकरूय तांकां सपोर्ट करता भितरल्यान. स्पिकर शुड हॅव न्यूट्रल म्हणटात ते अशें. हांव न्यूट्रल आसाच आनी न्यूट्रल ही भुमिका की फाटल्या अधिवेशनाक सगळ्यांनी म्हजो अनुभव घेतलेलो आसा. त्यामुळे जास्तीत म्हजो प्रयत्न आसा की हांव न्यूट्रल आसचो किंवा जास्तीत जास्त लोकांनी डिस्कशन करचें की हो म्हजो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न तो कॅरी फॉरवर्ड फर्स्ट डे गव्हर्नन्स स्पीच आसतली न्हू. सो प्रायवेट मेंबर डे जो फ्रायडे आसता तोय कॅन्सल केला म्हणटाले. सो पूण कितें 4 दीस आसा न्ही ते आमी बिझनेस एडवायजरी घालून जे आसा की त्या डिस्कशन करून हे सगळे विशय फुडें व्हेल्ले आसा. ओके कितली क्वेश्चन येतले कितले काय खबर ना क्वेश्चन आहा ते तुमी ते लॉट हे घालून तशे क्वेश्चन्स लॉट सिस्टम बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मीटिंग केली आसा. फिक्स आव्हा. येस थँक्यू.